मोगळ बाबा भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी मोइजेसाची काणी आयकल्या. पोरजे कडेन उलोवन मोइजेसान म्हणलें, तुमी खालतिकाय बोगूंक, तुमची परीक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें वळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सोबेस्परान तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखलीं ताचो उगडास करात. मोनजातीचें जिवीत जियेतालीं तीं इजिप्तांत. गुलामपणांत तांकां घातलीं, गुलामपणाचें जिवीत जियेतालीं. त्या गुलामपणांत त्या जिवितांतलीं तांकां सोडयलें आनी देव तांची परीक्षा घेता अरण्यांत 40 वर्सां. मोनजातीचें जिवीत आसलें तें तांकां मनशाचें दैवीक जिवीत अनुभवूंक तांकां शिकयता. खालती जावन देव तांचो सोडवंडार, रोचणार हें तो तांकां अरण्यांत शिकयता. आनी जें खाण पिवण तांकां दिता तो म्हणटा तें स्वर्गांतावन देंवतलें. आनी तें माना तें खातालीं, खरेंच तें स्वर्गांतावन दोवापोरी कुरकुरीत खाण तांकां मेळ्ळें आनी सांजचेर तांकां मांस खावंक मेळ्ळें. तरी तीं खुशाल नासलीं. इतलेंच न्हय, देव तांकां इजिप्तांतल्या भायर काडल्या आनी गुलामपणाच्यातल्यान भायर काडल्या उपरांत एक मोवान आनी दुदान भरलेलो देश भासायता. तर हे अरण्यांत तांकां तें मोनजातीचें जिवीत सोडून मनशांपण अनुभवूंक मेळटा. देव कोण आनी कितें तें तो आपल्या प्रयत्न करता दाखोवंक, पूण तांच्या मनांत तें वचना. देवाचेर, मोइजेसाचेर गुणगुणटात, कसलें जिवीत हें हांगा अरण्यांत दूख त्रासाचें सोसूंक पडटा म्हूण गुणगुणटात. मोइजेस म्हणटात, तुमकां इतलीं वर्सां ताणें तुमचो सांबाळ केलो, तुमकां दैवीक जिवीत अनुभवूंक मेळ्ळें, तें विसरूं नाकात. उज्याच्या सर्पांनी आनी विंचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. सो इतलेंच न्हय, तें माना जें तीं खातालीं त्या उपरांत तेंचें जिवीत तें मरणाचें जिवीत, तें मरतालीं. पूण आतां शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेजू म्हणटा, म्हजें मांस आनी काण तुमकां सासणाचें जिवीत दितलें, मरणाचें जिवीत न्हय. जशें तें माना खातालें तेन्ना तुमी मरताले, पूण हें आतां जेजूचें मांस आनी रगत आमी खाता तेन्ना आमी देवा भाशेन जाता. देव खूद सोरपदवेदार संवसारांत येता, मनशाचें रूप घेता आनी आतां आमी ताची कूड आनी रगत सेवता तेन्ना आमी देवाचें रूप घेता, देवा भाशेन जाता. मूळ पातक कितें? आदामान देवाक कडसून काडलो आनी आपूण देव जावंक सोदतालो आनी तें पातक आमच्या मदें आसा. आनी तें जेजून देवाक खालती रावन कुर्सा वयले दूख त्रास सोसून आमकां ते पातकांतली सोडयली. एके भाशेन आमकां खालती मोगाची, मोयपासाची बक्षिता
उदार मनाची उदार काळजाची मनशां देवा भाशेन केल्यात. तर आमी हांगा येता, मिसांव येता, आमी तियात्रांत वयता, थंय तसो भाग घेता असो न्हय. पाद्री थंय परफॉर्मन्स करता, गायनां गायतात, तुमी ते मोजा घेवन घरा वयतात. तेन्ना हे तुमकां जेजू कितें सांगता तेचो अर्थ मेळचो ना. आमी हांगा येता आमच्या जिविताची तयारी करून देवा भाशेन जावं, पातकांची दूख धरून बोगसणे घेवन एकामेकाक बोगसून मिसांत वांटो घेता. देवाची कूड आनी रगत आमी सेवता. आमचेपण, अहमपण, मिंजाशीपण, सगळीं पातकाचें जिवीत आमी विसरता आनी जेजूक आमच्या जिवितांत घेता. जेन्ना आमी ताचें मांस खाता, कूड खाता, तेन्ना आमी जेजू ताय एकमेक जाता आनी दैवीक जिवीक आमचे मदें आसता. तें आमी घेवन घरा वयता आनी आमचें सदांचें जिवीत जिवूंक देव आमकां आदाराक पावता. तर हे मनान धरून विस्वासान आमी जेजूची कूड आनी रगत सेवल्या उपरांत देव आमच्या भितर आमच्या मोदें आयला आनी त्याच्या शक्तीन आमचें सदांचें जिवीत जिवंक देवाचो मोग करून, पेल्याचो मोग करून, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत जिवन जियेल्यो जाल्यार सासणीक जिवीत आमकां मेळटलें, देव आमकां खात्री दिता.